गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोना केशींचो आंकडो उणो जाल्लो आसलो तरी संक्रमणाचो धोको अजूनय कायम आसा. कोरोनाचे दुसऱ्या ल्हाराचो प्रभाव आत्तां खंय तरी देंवतना दिश्टी पडटा. दुसरे कडेन गोंय सरकारान लागू केल्लो राज्यव्यापी कर्फ्यूय 12 जुलय मेरेन वाडयलो. प्रशासनान मातशी सदळटाय दिल्ल्यान लोकांनी परतून आपल्यो राटावळी चालू केल्यात. रस्त्यार तशे बाजारांतय गर्दी करतना लोक दिश्टी पडटात. अशा वेळार सरकार कितें उपाय येवजण करता हाचे कडेन तज्ञांचें लक्ष लागून रावलां. जुलयांत मरण येवप्यांचो आंकडो बरोच देंवला. दिसपट्ट्या केशींचें प्रमाण देंविल्ल्याचें दिसून येता. हाका लागून टप्प्याटप्प्यान वेव्हार सुरू करपाचे दिकेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान निर्बंध कांय प्रमाणात सदळ केल्यात. अशें आसले तरी कोरोनाचो धोको अजून टळूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून 2 जाणांक मरण आयलें. कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो एकूण आंकडो 3062 पावलो. 183 नवे दुयेंती सांपडले जाल्यार 285 जाण बरे जाल्यात. सद्याक 2174 सक्रीय दुयेंती आसात. गोंय सरकारान राज्यव्यापी कर्फ्यूचो कालावधी 12 जुलय मेरेन वाडयलो. अशें आसले तरी निर्बंध कांय प्रमाणात सदळ केल्यात. केस कापपाची सलूना, खेळां, मैदानां चालू करपाची परवानगी दिल्या. दुकानां सकाळी 7 ते सांजे 6 मेरेन उक्ती आसतली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. धवळीकर भावांक एसटी समाजाचो इतलोय पुळको आसा जाल्यार प्रियोळ, नुवें, सांगे आनी काणकोण एसटी भावा खातीर राखीव करपा खातीर ताणें मजत करची. उटाच्या फोंडे फाट्यान म्हळां. गोविंद गावडेचेर केल्ले आरोप खोडून काडटना प्रियोळ वाठारांतल्या 1300 जाल्यार गोंयभरच्या 8500 लोकांक गोविंद गावडेन एसटी स्किमीचो लाव करून दिला. वयल्यान सुदीन समाज कल्याण मंत्री आसतना शक्य आसूनय भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळोवन दिली ना. उटान खरमरीत जाप दिल्या. गोविंद गावडेन एसटीचो फंड त्या समाजाच्या कल्याणा खातीर वापरचो सोडून हेर भौशीक कामां खातीर वापरपाक सुरवात केल्या. प्रियोळ मतदारसंघातले जायते एसटी भाव कितल्याशाच सुविधा पासून वंचीत आसात. पूण गोविंद गावडे तो फंड दुसरी कडेन वापरता असो आरोप सुदीन आनी दीपक ढवळीकरान केल्लो. ताका उठाच्या फोंडे फाट्यान जाप दिल्या. हांगा मेन म्हणल्यार आयज हांव पत्रकार परिशद घेवपाचें मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा फोंडा तालुक्याक तशेंच आख्खे गोंयभर जो ट्रायबल फंड्स आहा तेजेर मिसगायड करता अशें खूब जाणां कडल्यान मागीर आमकां आयकुपा येता. आनी हे मिसगायड करपी दोगीक भावजाल्ले कडेन आसा. एमजी पार्टीचो एक दीपक ढवळीकर आनी दुसरो तो सुदीन ढवळीकर. दोगी एक माजी मुख्यमंत्री बी जावन गेला आनी एक माजी मंत्री बी जावन आसा. तशें हांकां कांयच अधिकार ना तशें मिसगायड करपाचें लोकांक आमच्या गोंयच्या जे एसटी बांधव आसा तांकां की आमचे जो सध्या आमचो गोविंद गावडे मिनिस्टर आहा तो बरें काम करता आनी तेजे बद्दल लोकांक बेश्टे मिसगायड करपाचें भावना हे दोगी करता. 2017 ते 2000 चालू पर्यंत 21 पर्यंत कितले म्हणले ते बेनिफिट ह्या भुरग्यांक कितले हेजे अटल आसरे 1300 रिपेरिंग कशें मेळटा ते रिपेरिंगाक रिपेरिंगाक मेळटा 1.5 लाख मेळटा 1.5 लाख मेळटा आणि 2% कित्याक मेळटा 2% रिकन्स्ट्रक्शन किंवा
रिपेर कितले पर्यंत मेळटा लोन 5 लाख पर्यंत. 5 लाख पर्यंत. तो म्हणटा कितें की एसटी भाव जे आसा ते तेजे कडेन वयता आनी तेणे खंय सद्या 2 घरां बांदपाक घेतल्या. हय. हेजेर तुमी कितें म्हणटा पळय, पिरवणान? हेजो भाव एसटी कॉर्पोरेशनाचो चेअरपर्सन आशिल्लो. खरें म्हणल्यार ताका जर एसटी लोकांचो ज्या पद्दतीन तो कुडको दाखयता त्या पद्दतीन जर तो वागलेलो, मनान जर खरेंच दिसतालें ताका एसटी बंदाबद्दल मोग आशिल्लो जाल्यार ते एसटी कॉर्पोरेशनाचेर कोणूय जर एसटी जो वावरता त्या मनशाक तो थंय दवरतलो आशिल्लो, हें तितलेंच खरें आसा. दुसरी गजाल म्हणटा एसटीची घरां बांदता म्हणटा. हेच्या पयलीं तो पत्रे दितालो, चिरे दितालो, रेंव दितालो. हेणी एसटीचें घर उबें जायना. म्हणूनच तर आमचे माननीय आमचो मंत्री गोविंदा गावडे हेणी जी 75,000 हाऊस रिपेराक स्कीम आशिल्ली ती प्रमोद सावंत जे आमचे मुख्यमंत्री आसा, मनोहर भाई जे माजी मुख्यमंत्री आशिल्ले, हिंच्या मदतीन 75,000 वयल्यान 1.5 लाख केलो. आमकां खबर आसा इतले हे पयशे हाऊस रिपेराक पावना, पूण सादारण एक उमेदीन घर तरी चालू करपाक मेळटा. आनी म्हणूनच आमचे 2 लाख जे कॉर्पोरेशनान दिताले ती स्लॅब वाडोवन 5 लाखा पर्यंत आमी लोन दिवन एक सादारण सामान्य मनशाक घर बांदपाक इतलो पयसो आमी दिवपाक शकले. आनी म्हाका कशी दिसता म्हणूनच म्हणटा प्रिवळ वाठारांतले जर 1,300 लोकांक आमी मदत करूंक शकले. आख्खे गोंयभर जवळ 8,500 लोकांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतलेलो आसा. हो प्रिवळा पुरतो जंय निवडणूक लढटा थंय हे पयशे इन्व्हेस्ट करता. मागीर बाकीच्या भावाचें आमचें कितें? केपें तालुक्यान आसा, काणकोण तालुक्यान आसा, सांगे तालुक्यान आसा, त्या भावाचें आमचें कितें? आनी ह्याच खातीर आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट सक्षम आसा. आमचो गोविंदा गावडे जो मिनिस्टर आसा तो हे खातें चलोवपाक सक्षम आसा. आनी जो तो म्हणटा ट्रायबलाचो फंड कंप्लीट ट्रायबला खातीरच वापरपाक जाय. बरोबर, ट्रायबल डिपार्टमेंटान ज्यो स्किमी आसा 24 ज्यो गोविंदा गावडे आनी रमेश तवडकरान फ्रेम करून आमच्या लोकां पर्यंत दिल्ल्यो, तो पुराय पयसो जो अलॉट केल्लो आसा पुराय पयसो आमच्या लोकां पर्यंत, आख्ख्या गोंयच्या लोकां पर्यंत पावोवपाक आमचो मंत्री गोविंदा गावडे हो सक्षम आसा आनी तेणी ते करून दाखयल्लें आसा. आनी म्हाका खंत दिसता हे जेन्ना सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्ले हेजो भाव सुधीर ढवळकर तेन्ना हो पयसो सगळो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आशिल्लो. म्हाका याद जाता 2009 आमी उठाचे सगळे पदाधिकारी सांतिने जो आमचे डिपार्टमेंट आशिल्ले थंय आमी मोर्चा वेल्लो कित्याक हे आमचे स्कॉलरशिपीचे फॉर्म 2-2 वर्सां जवळ 7,000 एप्लिकेशनां वो मिनिस्टर आसतना पेंडींग आशिल्ले. ते आमच्या भुरग्यांक ही स्कॉलरशीप दिया अशें म्हणून आमी मोर्चा काडलेलो. तेन्ना ताका कित्याक दिसलें ना हो एसटीचो पयसो थंयच कित्याक यूज करपाचो म्हणून त्या भुरग्यांक तेंची फेसिलिटी दिवपाची हे ताका केन्ना कित्याक चिंतलें ना. म्हाका जाल्यार दिसता हे सद्या मिसगायड करपाचे एक संभ्रम निर्माण, पूण म्हाका पुराय खात्री आसा आख्खे गोंयचे लोक गोविंदा गावडेन कितें काम केलां आनी आमचे उठाच्या कार्यकर्त्यांनी घराघरा वचून ह्यो सगळ्यो स्किमी दिवन म्हणूनच म्हणटा न्ही 8,000 8,500 लोकांनी बेश्ट्यो स्किमी घेवना. आमचे उठाच्या कार्यकर्ते प्रत्येकाच्या घरान वाड्यार वचून ह्यो स्किमी पावयल्या आनी तेजो लाभ सगळ्या शिक्षणाक. आनी म्हाका खुशी जाता 1,600 भुरगीं जर पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप घेता एक 12,000 ते 2,04,000 पर्यंत. म्हाका सांगन दिसता एक केरळाक मास्टर डिग्री इन फिजिओथेरपी केल्ले आसा ताका 1,92,000 आमी स्कॉलरशीप दिल्ली आसा. आतां दीपक ढवळकर आनी सुधीर ढवळकर आमचे बद्दल उलयता, आमच्या कम्युनिटी बद्दल उलयता, कळकळो दाखयता. तिणी दाखोवन दिवचे की ही 4 मतदारसंघ एसटी खातीर रिजर्व करचे आनी अप्रूव्ह करचे की एसटीचे रिजर्वेशन आसा ते आमी तुमकां दिवपाक शकता म्हणून. बाणस्तारीच्या मार्केटात एसटी बांधवांक 80% दुकानां दिवची असो युक्तिवाद दीपक ढवळीकारान केल्लो. ताकाय उठान खरमरीत जाप दिल्या. भाऊसाहेब आणि बहुजन समाजाचो ढवळीकार भावांनी फकत गजर करचो न्हय, बहुजन म्हणटात जाल्यार तांकांय पोटां भरपाचो अधिकार आसचो. आयकात दुर्गादास गावडे आणि नारायण कामतीची जाप. प्रिवळ नुवें सांगे आनी काणकोण काय केपें सांगे आनी ते मार्केट प्रकल्प जाता पळय न्ही बाणस्तारी, तितूर तो कितें म्हणटा की सपोज जर एसटी फंड समज जर ते वापरता ते हेका जाल्यार 80% म्हणटा तो एसटी बांधवांकूच थंय पायलट करून दिवचे म्हणटा. हाजेर तुमी कितें म्हणटा?
तशें थंय कांय बरयल्लें ना कितले पर्सेंट एसटी खातीर वापरपाचे. आनी दुसरी गजाल सांगपाची म्हाका खंत दिसता, हे आतां बहुजन समाज, महाराष्ट्रवादी पक्ष भाऊ साहेबाची गुणगान गायता, बहुजन समाज म्हणटात. बहुजन समाजाचेच लोक तर त्या बाजारान येतात, बसतात. आनी ह्या प्रकल्पान ज्या मार्केटांत ओल्ड शॉपां आशिल्ली तिंकाय म्हाका दिसता अलॉटमेंट दिवपाची तितलीच गरज आसा आणि त्या प्रमाणे ते काम करतले जी ऑथॉरिटी आसा ती. आज आमी निषेध करपा खातीर जमल्यात. म्हाका दिसता आमचे ट्रायबल मिनिस्टर जे अन्याय जाता नाका ते तेजे बद्दल उलयता, तो एसटीचो पयसो दुसरे कडेन डायवर्ट करता. म्हाकाय खबर आसा, हांव पयलीं झडपी आशिल्लो, आमकां झडपी रिजर्व फंड एसटी म्हणून येतालो आनी आतांय बी आसा. तो पयसो खंय तर यूज करपा जाय, तो पयसो दवरत जाल्यार तो परत रिटर्न वयता. त्या खातीर आमचे मिनिस्टर बरी आपली तकली बुद्धी यूज करून पयसो हांगा स्पेर उरपा येना, तो खंय तर दुसरो यूज करपाचो आनी तें सगळ्या खातीर करपाचो. ते तो करता, ते हेंच्या दोळ्यांक खुबता, ते आमकां बरें दिसना. तेन्ना जशें आतां म्हणलें एसटीचो पयसो एसटीचो वापरपा जाय जाल्यार जो एसटी मेंबर आसा तोच एसटी कॉर्पोरेशनाचो मेंबर जावपा जाय. फाटली इतिहासात जर पळयत हे एसटी कॉर्पोरेशन चेअरमॅन जाले, जसे आमचे आता दुर्गादास बाबान सांगते प्रमाणे आम्ही मोर्चे गेलो तेन्ना मागीर ताका सकयल देंवचो पडलो. इतलें सांगून हांव दोन शब्द सोंपयता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बांबोळेच्या गाडेवाल्यांक तात्पुरती सुवात दिल्या, पूण गाडेकार तशेंच पंचायतीच्या वांगड्यांनी गाडेकारांक कायम स्वरुपी सुवात दिवची अशी मागणी सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा आनी सांताक्रूजचो आमदार टोनी फेर्नांडीसा कडेन केली. तांच्यांनी सांगलें जीएमसीचो डीन, जिल्लो अधिकारी आनी तांची बसका जावपाची आसा. त्या बसकेंत तांकां जीएमसीच्या वाठारांत गाडे घालून दितले. जीएमसींतल्या वाठारांतले हे गाडे बिरेस्तारा मोडिल्ले. त्या उपरांत सांत आंद्रे आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा आनी सांताक्रूजचो आमदार टोनी फर्नांडीस हांणी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यान गाडेकारांक दुसरे कडेन सुवात दिवपाचें तांकां आश्वासन दिल्लें. आयज तांकां तात्पुरती सुवात मेळ्ळ्या, देखून ताणें उक्त्यार फळां आनी भाजयो विकपाक सुरवात केल्या. ह्या विशयाचेर राजकारण करपी फुडाऱ्यांक आमदारांनी उजरावन काडले. तशेंच थळावो सरपंच म्हणटा NGO ह्या लोकांक पिट्टात. आतां आमी परत आतां इकरांक मिटींग आसा, परत आमी CMाक रिक्वेस्ट करतले आनी कशेय भाशेन हे आमचे सगळे गाडेकारांक वेंडर्सांक आमी कशेय भाशेन ट्राय करतले, ट्राय न्हू करतलेच आनी तांकां आमी रिहॅबिलिटेट करतले कशेय भाशेन. आमी दोगूय सांगात रावन हांव तुमकां प्रॉमीस करता, कोणूय येवं दे, कोणूय उलोवन दी, हांव कोणाचें नांव काडना, कितलेय ते आमचेर उलोवं दी, पूण हांव मागता सांत आंद्रे मतदार संघाच्या सगळ्या सरपंच पंचायत मेंबरांक तुम्ही आमच्या वांगडाक रावात. 20 वर्स सुमार जाली आमी 1919 MLA म्हणून. तेन्ना सावन हे लोकांक आमी सपोर्ट करीत येयलेले आसा. हांव आसा, तो आसा आनी आमचे आनी कोणी आसले तेन्ना तो आमचो विष्णू वाघ लागून आसलो, तेणें लागून तांकां सपोर्ट केल्लो. आनी आयज ही तांकां ऑर्डर येयल्या. आमी CMाकूय सांगलें, आमी गोवमेंटान आसाय, CMाकूय आमी सांगलें आसा बाबा ह्या लोकांक आमी हेल्प करपाक जाय. कित्याक डॅमोलिश तर आतां जावन गेलेले आसात. एलिगेशन आमचेर जालें बेश्टीच. कोण पयर सायराजान म्हाका फोन केलो, पळय सायराज पळय हिंगा आसा चोडणकार, ताणें म्हाका फोन केलो, हांवें रोखडो फोन काडलो. एक अद्दर सकाळी अर्ली मॉर्निंग ताणें फोन केल्लो दिसता 6 o'clock. मरे काडलो मरे फोन, काडूंक ना म्हण तुमी तुजी माय सांगता मरे, आवय सांगता फोनूच काडूंक ना म्हण, काडूंक ना, काडलो मरे. मागीर काडून तुका हांवें हेल्प केलें मरे. तुका डायरेक्ट एका DSPक सांगलें मरे तुजें सामान कितें व्हरोंक दिना म्हण, सामान व्हरोंक दिलें मरे. तूं कांय उलयना, कोगरा वता. गाडो काडलो, थिंग देर इज अ हायकोर्ट ऑर्डर. ताचे दीन दयाल काडलें. कितें दे मस्ट बी हॅव डन एज पर द लॉ. पूण आमी म्हणटा कितें काडलें न्हू, सुटेबल प्लेस तांकां दिवपाक जाय, हें आमचें मागणें आसा. आनी आमी मागून सरकारा कडेन करतलेच, खंयसरूय थिंगा करून घेतलेच आमी. हें आमची से कलेक्टर एक करता, CM आमच्या बरोबर, आमी लेजिस्लेटर हे विंग आमच्या बरोबर. हो आमचो कलेक्टर डायरेक्शन येता पळय, तेंच सांगलां तुका. साम दाम भेद म्हणटा तुमकां खबर आहा. आनी आयज अशें जावपाचें जालां. तेन्ना एग्रेसिवली CMाक सांगलें. CM कडेन आतां फोनार उलयलो, फोनार उलोवन सिल्वर बाबा कडेन उलयलो, दिलो तसोच आमच्या सरपंचा कडेन दिलो. आनी
हातून उलयलो सिल्वर जॉबो हांवें सांगलें दोतोर हें जावचें ना तूं हायर ऑथॉरिटी डिमांड कर कित्याक आनी मामलेदारा कडेन फोन दिलो आनी मामलेदाराकूय सांगलां विदावट ऑर्डर विदावट प्रॉपर चॅनल तुका येशी तूं त्रासान पडटलो म्हणून ते फुडलें आमी पळयतले मागीर कितें पळय तें कोण येयलो काल एकलो म्हाज्या फुड्यान आनी येवन इंटरव्यू कहो घेता म्हाजो हांवें विचारलें ते कडेन की इतलीं वर्सां बाय खूंय आहलें तूं इतलीं वर्सां तूं हें घेवन येयला आनी हे पिशे हे जाणा कितें आमचे थोडे आहा ते फुडें ती कोत्तेले म्हणून कोत्ताले कापायचे जाल्यार करून दाखय सांग लोक सगळो नाचतालो तिच्या वांगडा हे घेवन आपले दाखयता हे भाशणां दिता कितें नांव सांगो नांव सांगो लोक सांगना लोकां कडेन विचार लोक सांगतलो आयज सांगता तुका आयज भाशणां दिता हें दिता तें दिता हे येवन ह्या लोकांची पयली खबर कोणें घेतल्या जाल्यार विचार आपूण हाडून ते कडेन हांव आनी सिल्वर आयज तांकां हांव 2002 सावन हांकां साल्वार करता तेन्ना हांव डेप्युटी सरपंच आहलो हे ऑपोजिशन आहलो तेन्ना 2007 सावन आमी हांकां राखल्या फकत पट करूंक म्हणून इरिगुलर कितें जालां तें कुशीन मनीसपण म्हणटा तें आहा आनी ह्या देवचपणान चल्लेलें आहा सगलें त्या खातीर हांवें सरकारा कडेन अपील केलां आतां आमी मेवतले तूं बी न्हू आमी गांवकार आमी हिंगसरले हांव आनी सिल्वर बाबा आहा थंय लोकां फाटल्यान आनी भायले कोण येता दुसरेंच सांगला कितें हांगासर एकलो तरी NGO आहा जाल्यार पळय हांगा दाखोवचो कित्याक हे NGOs हेंचेर कंप्लेनी करपी म्हाजे कडेन प्रूफ आहा म्हाजे कडेन सगळें आहा तेंचे कित्याक येतले ते बडगोंक जाल्यार येतले कितें वावर करपी दोगूय हे आनी तेंच्या फाटल्यान आमी आसा NGOचें नांव सांगूंक शकता तूं कोणें NGOचें नांव सांगिना हांव NGO तुका जाय जाल्यार मागीर तुका प्रायवेटली दाखयता हांव हांगासर हे नाका इश्यू करप आनी हें करप हय बेश्टे हे काय येता हांगासर आनी बोबाळ करता हे गरीब लोक हे वेंडर आसा हे फ्रूट वेंडर आहा तांकां GMCन भितर एक धाकटोचोच प्लेस दिवचो धाकटो प्लेस तांकांय रिहेबिलिटेट करचे हे सोडेस्को भायल्यांक तुमी रिक्रूट करता वेलनन्स भायल्यांक तुमी घालता आमच्या गोंयकारांचें कितें आमचे गोंयकार रचतात म्हाजो प्रश्न हो आमचे गोंयकार रचतात देखून आयज म्हाजी मागणी दोगांय MLAंक ह्या वेंडरांक हांगा बसोवच्याक GMC भितर 90 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा 90 लाख ही कोमनीदाद बांबोलींची एक्वायर केल्ली आहा तांकां भितर घाला हांव जन्मांक येवंक नासलो तेन्नाच्यान ही जाणटी बायलां ही आमची आजी सारके समान ही बसलेली आसात आयज 5वो दीस जालो मोडून आमी मिडियाचेर पयले फावट येता आनी मोडच्या पयलीं 5 दीस आयज 10 दीस जाले आमचो सिल्वेर आनी टोणी दोगूय आमदार दोनी पंचायत सांताक्रूज कुडका पंचायत सरपंच सगळे CMा कडेन कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर परत हांगा वेंडरा कडेन हांगा येवन मिटिंग्यो घेत जाल्यो खूब CMान एश्युरन्स दिले तुमकां रिहेबिलिटेट करता दिता एश्युरन्स दिले पूण दोनी आमदाराक काळखान धरून ह्या कलेक्टरान जसो सर्जिकल स्ट्रायक CMान केल्लो एक CM मनोहर पर तसो सर्जिकल स्ट्रायक ह्या कलेक्टराची मिस्टेक हांव ह्या देवळाच्या मारुती देवळा समोर सांगता कित्याक कलेक्टरान आमकां 10 दीस आमकां टायम दिता हांगलो पूण अचानक तेणें हो केलो हे दोनी आमदाराक खबर ना ब्लेम मिस्टेक करूं नाकात हांव इतकेंच सांगता आयज हो टेम्पररी नाका आमकां हो जाय आमकां कितकेशी वर्सां ही झगडी जावपाक नाका फ्युचर म्हणजे आमकां फुडलें सुद्दां आमकां पिडयेक हे आमकां ही दुरी मोडून 10 मीटर मोडात आनी करात भुरग्यांचे पोट चलयता आनी भुरग्यांचे इश्कोल सुद्दां म्हाजे कडेन शिक्षण जायना करपाक तरी आसतना पोटाचे तेंचे हांव करता हे धंद्यार आनी म्हाजे कडेन कांय ना आनी हांव डायबिटीज प्रेशर मनीस आनी आमकां बाबा टेंशन घेनाका सांगता आमी हेजेरूच पोट करता आमचें जालें ती बरें ना ही जागा तुमकां जी दिली ती सारकी आहा तुमकां हय आमी सगळो गांवचे लोक आहा गांवच्या लोकांक तुमी हॅप्पी आहात हॅप्पी आसा आमकां दीस जाल्यार हॅप्पी आसा दिवंक जाय न्हू जाल्यार आमी हॅप्पी न्हू कोण आमकां भायलो लोक ना आनी आमी सगळीं गांवची ही सानांद्रे आमची सानांद्रेक आमचे लोक शिकलेलो सगळो जॉब ना टॉयलेटीन उरता सगळे जॉब वाळपयकारांक आनी CMाच्या लोकांक आमकां कांयच ना आमचो शिकलेलो लोक आहा तो टॉयलेट उरता आनी भायल्या गांवांनी गेला जॉब ना म्हणून आनी आमचे सानांद्रेन एक जॉब ना आमकां कांयच ना हे मेडिकलान रायटूच ना गांव आमचो जावन आमी ह्या गांवचे सुनो आमच्या माय मावांनी हे जोडून दवरलेले म्हणून हे हॉस्पिटल जालें गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विलियम रॉड्रिक्स सँडवी पिरीस मारबडे प्रकरणात आयूब सय्यद आणि अनिल कुमाराचो जामीन अर्ज सत्र न्यायालयान भायर मारलो 29 जूनाक जामीन अर्जावेली सुनावणी पुराय जाल्ली तशेंच निवाडो आयच्या खातीर राखून दवरिल्लो आदोगाद सिओला वाज हिने सिन्वी पिरिसाची बाजू मांडली ह्या वेळार तिने दुबावितांच्या जामीन अर्जाक हरकत घेतली जामीन अर्ज सुनावणे वेळार विरोधी पक्षाची बाजू आयकून घेवची न्ही
असो युक्तिवाद दुबाविताच्या वकिलान केल्लो, पूण हस्तक्षेप हो आपलो हक्क आसा अशें सांगून तिणें जामीन मंजूर करचो न्ही असो युक्तिवाद केल्लो. Today in the Senvi Perez attempt to murder case, I am happy to announce and inform to everybody that the accused, both the accused Ayub Syed and Anil Kumar, their bail applications have been rejected by the Honorable Sessions Court. Now if we recollect that these offences were under grave sections of 307, 506 which is criminal intimidation. So also it is an open secret that some of these accused were already into some gundagiri and have had antecedents. So a grave offence, a grave case, and for that reason at this point we wanted to intervene in the matter on behalf of the victim. Now intervention does not usually take place. What you usually see in the courtroom is the PP on behalf of the state of Goa, and then you'll have the accused's defense lawyer. But here we stepped in because we wanted to ensure that the proceedings take place in a proper and just manner, and that the victim's word is not kept out of the judge's ears. So we did exactly that. It is often seen that when this does not happen, many times accused persons, whether innocent or not, they get bail at this early stage, and then later on the things take as much time as possible, and then we see a frustration of justice in some instances. So this had to be prevented at all cost here in this case, because I think everybody will recollect that the Navelkars, because the victim is from Naveli, the Navelkars also had expressed great anguish at the instance, because something very dangerous has taken place with our own Goan brothers, and this can come for any of us anytime. Today it is him, tomorrow it is anybody else. So the fabric of our Goan society was being affected in this case, and there was a lot of anxiety and fear in the minds of the people. That is something that I don't want, and nobody wants Goa to undergo, and that is something that we need to change also about Goa. The crime scene in Goa has increased manyfold. We used to never see these kind of things earlier, at least I'm told by our elders, and so there had to be a change effected, and we have taken this step. Today we are very happy. Even the victim's family are at ease, because they know that no gunda is going to come to their house at night to trouble them. And even the other people, they know that okay, these people are in, which means that the trouble for people outside is less. Such anti-social elements have to be in, they have to be behind bars. Otherwise we reach a position in society where we are not safe. Our own youth, our own elders, our parents are not safe. Our children are not safe. So that's why even my appeal it is to everybody that we have to be united on these points, and we have to work towards bringing crime, nipping it in a bud and bringing it to a halt entirely in our state of Goa. At least we can start from South Goa, and we have to be fearless in this our endeavor. The judiciary also in this matter has taken a strict view after having perused the CCTV and all. The evidence ultimately is undeniable and compelling. So we are thankful also that a strict view was taken in the matter. We were worried because these accused, we know, or at least it is an open secret, that they enjoy some political clout, and that being the case, there was fear that the prosecution might be influenced, or in some manner there might be a compromise, but that has been prevented by our very intervention, or at least we believe that by our intervention it is prevented. So these kinds of steps we have to continue taking. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. कुंकळ्ळेक खासदार येवजण्या खाला घाल्लो हायमास्ट कितलोसो तेंप जालो बंद आसा. हायमास्ट बंद आशिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास जाता. देखून हो हायमास्ट लायट बेगीन सारको करचो थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. आदलो राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान कुंकळे बाजारात खासदार निधींतल्यान हायमास्ट घातिल्लो. हो हायमास्ट आतां शोभेची वस्तू जावन रावला. 12 ते 15 लाख रुपया खर्चून घातिल्लो हायमास्ट मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान बंद पडला. हायमास्टाच्या बटनांचो आनी माकडांचो फार जाला. नायट आशिल्ल्यान हांगासरल्या लोकांक काळखांत धडपडत वचचें पडटा. देखून कुंकळे नगरपालिकेंत हातूंत लक्ष घालचें थळाव्यांनी मागला. पयलीं सद्याक मेंटेनन्स कांय जालो ना. दुसरें म्हळ्यार हे शांताराम बाबान आमच्या कुंकळकारांक आमकां एक गिफ्ट म्हूण दिल्लो हायमास्ट, आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हे स्ट्रीट लायटनींग सामकें इम्पॉर्टंट म्हूण.
आनी तेच भाशेन आमगेले पयलीं आमदारान मिनिस्टरान सिंगापूर लायट म्हूण घायले त्योय पेटनाय कळ्ळो का न्हू. सो आमकां खरें दूख भोगता आमगे बाब शांताराम नायकान जो हाय मास्क घायल्लो तो आमगेलो मेंटेनन्स जायना आनी कुंकळकार काडकां पडटाय. देखून हांव उपकार मागता आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तो हाय मास्क बेगीनूच चालू करून दिवचो आनी कुंकळकारांक उजवाड घालचो. म्हणजे हो एकच आसा काय आनीक असे पेटना असले ना आसा? आनी एक हिंग बस स्टँडा कडेन घायलो आहा आनी ग्राउंडाचेरूय दोन घायलो आहाय म्हूण ते पेटना. तेवूय पेटनाय. सो स्टील लायटनींग सामकी इम्पॉर्टंट. हांव उपकार मागता डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लागीं हे बेगीनूच चालू करची म्हूण. जशें आतां आमगे मारे बाबान सांगला तशें आमचो फॉर्मर लेट MP बाब शांताराम नायक हाणें हो हायमास्ट इन्स्टॉल केल्लो आनी इन्स्टॉल करून एक वरां सुद्दां जालें ना हो बंद पडलो. सो हांव डिमांड करता की ह्या रस्त्यान जे पळय आसा येताना जे पळय मोटरिस्ट आहा तांकां त्रास जाता, पेडेस्ट्रियन आहा तांकां त्रास जाता, काळोख पडटा आनी ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता कोळे म्युन्सिपालिटीन हें पळोवचें म्हणून. कित्याक आज जी कुंकळे म्युन्सिपालिटीची रुलिंगां आसा ही युरी आलेमावली आसा आनी ताणें हेजेर लक्ष दिवचें आनी जाता तितले बेगीन हो हायमास्ट आहा हो पेटोवचो. कित्याक लोकांचो डिमांड आहा, जायते एक्सिडेंट जाता, हिंगा आनी रोड क्रॉसिंगूय बी आसा, नॅशनल हायवे अशी वयता, पेट्रोल पंप आहा, सगळो काळोख पडलो आसा. ह्या सायडीच्यान पळय बँक आसा. सो अशे वेळार लोकांचो डिमांड आसा की हो जाता तितले बेगीन हेका जो हायमास्ट आहा हो इन्स्टॉल करचो. आनीक जर जालें ना जाल्यार आमकां हाजेर मुखार मागीर कितें तरी स्टेप घेवचो पडटलो. हो एक आसा काय आनीक पेटना असले आसा? तीन आसा, एकूय पेटना. एक ग्राउंडार आसा, एक हो जालो आनी एक पळय मुखार हेजे फुडें आसा. तिनूय बंद आहा. ओके, म्हण हो घालून फायदो काय ना जाल्यार? कांयच ना. लोक पळय आतां कितले एक्सिडेंट जाता, काल सुद्दां एक एक्सिडेंट जाला. लोकांचो हो डिमांड आसा की जाता तितले बेगीन हो इन्स्टॉल जावचें म्हणून. कळ्ळें न्ही. को 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या कांयशा वाठारांनी फुडल्या 3 वरांत कमी अदीक प्रमाणात पावस पडूं येता. जोगलायत आनी गडगड मारीत पावस झडटलो. पावसा बरोबर वराक 30-40 किलोमिटरान वारें व्हांवूं येता. आनी आयचें हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.